गांवगिऱ्या लोकां खातीर भलायकी सेवेचो दर्जो सुदारतले जाल्यार भारतान आनीक दोतोर तयार करचे पडटले अशी गरज आदलो राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलामान उक्तायल्या। वैजकी केंद्र आनी हॉस्पिटलां अरविल्ले तंत्रज्ञाना वरवीं एका जाळ्यांत हाडून भलायकी केंद्र आनी थंयच्या वैजकी कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाडोवपाची गरजूय डॉक्टर कलामान उक्तायली। पणजे 18व्या आंतरराष्ट्रीय रुरल हेल्थ आनी मेडिसिन परिशदेचें उक्तावण करतना ते उलयताले। ग्रामीण भलायकी आणि वखदा या विशयावेल्या 3 दिसांच्या आंतरराष्ट्रीय काँग्रेसीचे आदले राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलामान सोमारा उक्तावण केले। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांची अर्थीक परिस्थिती विचारांत घेवन भलायकी केंद्रां, वखदा आनी भलायकी विमो सवाय भितर मेळूंक जाय अशें डॉक्टर कलामान सांगले। गांवगिऱ्या वाठारांत रावपी लोकांक भलायकेच्यो कसल्योच सुविधा मेळनात अशी खंत तांणी उक्तायली। The medical colleges should teach their students to develop sensitivity to the suffering of the patients. They also need to modify the treatment approach for the poor who cannot afford expensive treatment. The aim of the medical education should be to facilitate application of medical technology for providing best care to the poor at the most affordable cost. ग्रामीण भलायकी केंद्रां जोडपा खातीर आवरिल्ले तंत्रज्ञान वापरचे तशेंच वैजकी कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाडोवपा खातीर तांकां ट्रेनिंग दिवचे अशी सुचोवणी डॉक्टर कलामान केली। Interconnecting the healthcare institutions of government, corporate and super specialty hospital, research institution, education institution, ultimately pharma R&D centers, including primary health centers. India has connected around 400 remote locations so far with more than 50 super specialty hospitals and provides telemedicine connectivity. We need many public-private partnership models to empower the rural India by outreaching the healthcare services to unreached. ज्या वाठारांत भलायकी केंद्रां ना थंय मोबायल भलायकी केंद्रां चालू करची अशी विनवणी आदल्या राष्ट्रपतीन केली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकर। कामगारांक सेवेत कायम करचे आनी हेर मागण्यो तडीक लावच्यो म्हूण मागणी करत कदंबाचे कर्मचारी पणजे बस स्टँडा कडेन क्रांती सर्कलाचेर धरण्याक बशिल्ले। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक कितलेशेच फावटी मेळून ह्यो मागण्यो ताच्या कानार घाल्यात, मात मुख्यमंत्री पोकी आस्वासनां दिवन कर्मचाऱ्याच्या तोंडाक पानां पुसता असो आरोप हे कामगार करतात। We have issued a memorandum to the Chief Minister. We are going to go and give it to the Chief Minister and we are going to tell him very clearly that we resolve our problems expeditiously. These problems we have enumerated in this memorandum, and these problems of career progression scheme, of promotion, of anomalies, of representation on the board, of arrears, of 12% provident fund, and all of these other issues which are there, whatever is legitimate that has to be paid to the workers. आयतारा वेंचणूक जाल्ल्या पेडणे तालुक्यांतल्या 3 पंचायतींचेर भाजपाचे कार्यकर्ते जिखल्या। हळण, तळण, चांदेल, हंसापूर आनी कासारवणे ह्या 3 पंचायतींची मतां मेजपाचें काम सोमारा सकाळीं जालें। सरपंच आनी उपसरपंचाची वेंचणूक चड करून फुडल्या सप्तकांत जातली। 9 डिसेंबर 2012 ह्या दिसा विलेज पंचायत अलोर्ना, विलेज पंचायत कासारवाणे, विलेज पंचायत चांदेल हसापूर यांचे इलेक्शन जाले। हे इलेक्शन पीसफूल जाल्लेले आसा। ह्या इलेक्शनाक टोटल 46 कॅन्डिडेट उबे रावले आणि 90.91% ह्या वोटिंग जाल्ले आसा आणि आयज कावंटींग 3 पंचायतींचे जाल्ले आसा आणि हे कावंटींग पीसफुल रित्या जाल्ले आसा। सोनसोडो राय वाठारांत एका ट्रकवाल्यान 5 गोरवांचेर गाडी चडयली। तातूंतली एक गाय मेली, 3 गोरवांक बरोच मार लागला आनी एक बारीक सारीक जखमी जाला। चड मार लागला तातूंतली चड गोरवां गाबणी। 30 गोरवां रस्त्या कुशीच्यान गोठ्यांक वतालीं। गोरवांकार म्हणटा ताका कमीत कमी 2.5 लाखांचो फटको बसला। कितले आले टोटल? 9, 9:30, 10 भितर। आणि गाडी
गाडी कसली गाडी एनपी ती सारकी पळोवपा मेळना फास्ट येयला फास्ट सामको केलो. हय फास्ट गेलो सामको आणि टोटल आता तुमी कितले आहा तुगेले इंजर्ड कितले जाले इंजर्ड 5 जाणी जाले 5 जाण 5 जाण सामके सिरियस सामके पळोवना ती आणि एकटी मेले हय एकली मेली आता कितले नुकसान जालें काय सो म्हणजे कॉस्ट एक 2-2.5 लाखान जातले आणि 2 हें आसलेले हय प्रेग्नन्सी तू पोलीस कंप्लेंट केल्या पंचनामा केला पुलीस आणि कोण ते कळ गाडी खंयची गाडी मेळना एक मेल्या 4 आसा बट दे आर ऑल्सो कशें कंडिशन हेंची वेरी बॅड पेल्वीस फ्रॅक्चर आहा सगळ्यांक सगळें ती एकटी बरी आहा पांयां खूब फ्रॅक्चर जाल्लो आहा दुसरे तिनाचें पेल्वीस फ्रॅक्चर उबी रावपाक शकचें ना तूं आहा प्रेग्नंट घेऊया एक विसव.